आता कोविडाचे उपरांत जो सीजन प्रॉपरली स्टार्ट जालो तो हो सीजन जालो आणि इतलो वास्ट सीजन साऊथ गोवान 27 वर्सांत केन्ना पळयलो। गव्हर्नमेंट बोडाय मारता, गव्हर्नमेंट सांगता की आम्ही या वर्सा इतली टुरिझम केले तितली टुरिझम केले, बट आय डोंट थिंक इट इज ट्रू। साऊथ गोवा ह्या वर्साक सारकें स्लो आहा। होलसेलांतलो सोरो हाडून घरांत फ्लॅटांनी पितले, स्विगी कडेन सावन जेवण हाडून पितले, रस्त्याचेर रेंटे कार घेवन भोंवतले, रेंटे बायक घेवन भोंवतले, भरपूर कॉप मारतले, एक्सिडेंट करतले आनी गॅस परत येतले। फर्स्ट टाइम लास्ट 30 years म्हाका दिसता डिसेंबरान टुरिस्ट ना। ह्या वर्साक सगळे परस वायट सीजन ह्या वर्साक। कोविडा लागून सीजन वायट गेले तेजेर आनी उलोवचें न्हू, तेजें कारण कोविड आशिल्लें। आता कोविडाचे उपरांत जो सीजन प्रॉपरली स्टार्ट जालो तो हो सीजन जालो आणि इतलो वास्ट सीजन साऊथ गोवान 27 वर्सांत केन्ना पळोवना। पयलेच फावटी 27 वर्सांत, एक कोविडा टायमार येयल्लो तेजेर आमी उलोवचें न्हू, पयलेच फावटी 27 वर्सांत साऊथ गोवान टुरिझम सीजन सामको डावन आसा। हॉटेलां एम्प्टी आहा कितलीशीं, प्रत्येक हॉटेलांत 10-12 रूम एम्प्टी आसा। बरें, हेजें रिजन कितें मेन, म्हणजे साऊथ गोवा आतां डिक्लायन कित्याक जावपाक लागलो? हेजी खूब कारणां आहा। ते एक पयले येयले म्हणटा ते मोपा, ते पणजे सावन साऊथ गोवाक पावपाक चड वेळ लागना। ते बाबतींत सरकार रायट आसा, सरकारान म्हणलेलें पणजे सावन साऊथ गोवाक पावपाक चड वेळ लागचो ना, तो लागना, ते सारकें आहा। पूण मोपाक सावन पणजे पावपाक टायम लागता, सो त्या खातीर ते वर्ड ऑफ माउथ घडये स्प्रेड जाला आसतले आनी टॅक्सी चार्जीस खूब आसा, 4,500 4,500 पडटात। आनीक एअरफेअर एक दिसाक 5,000चे एअरफेअर आनी ते उपरांत 4,500 साऊथ गोवाक येवपाक आनी वचपाक, ते एक कारण आसूं शकता। दुसरें, एअरलायनींनी डिसेंबरांत मातशे आपलो फेअर वाडयला, ते दुसरें कारण हाडपाक, प्रायज एअरलायन प्रायज हाडपाक। आनी तिसरें कारण म्हणल्यार कितें जालां, आतां 5 स्टारां न्यू इयराक सादारणची आसा, बाकीच्या टायमार ते काजरांक येता। साऊथ गोवा इज नोन फॉर काजरांक येवपाक, इव्हेंट मॅनेजमेंट बरें चलता आनी तेजेर आमची हॉटेलांय बी चलतालीं। आता साऊथ गोवा ह्या टायमार पडपाक आनी तिसरें मोठें कारण म्हणटा ते देर इज एअरबीएनबी कडेन खुबशीं फ्लॅटां भाड्यान दिवपाक आसा आनी ते कामां लागून हॉटेलां सगळीं ओवर दी 50% एम्प्टी आसा। कितें एअरबीएनबीची? एअरबीएनबी म्हणटा ती कंपनी लीगल आसा, तांकां धंदो करपाक रायट आसा। गोंयच्या सरकारान सिंपल केला, खंयच्याय गेटेड कम्युनिटीन तुवें आपलो डॉक्युमेंट लावपाचो आनी टुरिझमांत रेजिस्टर करपाचें आनी तुवें एअरबीएनबीक सायन करूंक जाता। आतां तो जीएसटींत रेजिस्टर आसा, तो पंचायतांत रेजिस्टर आहा, तो पोल्युशनांत रेजिस्टर आसा, तो फायर ब्रिगेडींत रेजिस्टर आसा, ते एअरबीएनबी पळयत। सो ते तांकां हाडून एअरबीएनबी गेस्ट घालता आनी एअरबीएनबी इतली गेस्ट घालता ते टायम्स ऑफ इंडियाचेर नोव्हेंबराच्या म्हयन्यात एअरबीएनबीन खूद स्वता सांगला 11,000 जॉब आमी क्रिएट केल्या, 81 lakhs टुरिस्ट आमी हाडटात आनी इतले पयशे आमी करतात। आता ते कितले रेजिस्टर्ड हॉटेलांनी घालता, रेजिस्टर्ड गेस्ट हाऊसांनी एअरबीएनबी घालता आनी कितले नॉन रेजिस्टरांत घालता तेजे रिकॉर्ड आमकडे ना, म्हूण सरकारा कडेन ना। ते इतल्या लेवलार पावला, असो थिंगा उट सूट बूट एअरबीएनबी दिसता। एअरबीएनबी म्हणटा आपल्याकडे लायसन्स आसा गेस्टाक तुगेर घालपाक, पूण गेस्ट हाऊसांत रावपाक लायसन्स आहा तेजी खबर कोणाकूच ना। सो इट इज अ बिग सब्जेक्ट वेर गव्हर्नमेंट नीड टू सिट अँड डिस्कस अँड टॉक अँड प्लग ऑल दीस लिकेजीस। हे लिकेजीस जेन्ना बंद जातले तेन्ना गोंयकार ग्रेस जातलो, गोंयचो सरकार ग्रेस जातलो, गॅस सारक्या हॉटेलांनी पावतले, सारक्या जाग्यांनी पावतले, नाजाल्यार फक्त एअरबीएनबी ग्रेस जातलो। अमेरिकाक एअरबीएनबी बॅन केला, ऑस्ट्रेलियाक एअरबीएनबी बॅन केला, तरी आसतना गोंयचो सरकार ताका मांडीर घेवन बसला एअरबीएनबीक, चेक करनासतना कितली लिगल हॉटेलां ते सायन करतात आनी कितले इलिगल सायन करतात तेजेर विचार करपाची गरज आसा। हांव नकळो हो बीग रोप जो सोडून दिला एअरबीएनबी तो कित्याक तो मातशें टायट करपाक जाय, तेजेर विचार करपाक जाय आनी
केशे तरेन दॅट एअरबीएनबीचे जे गोंया गेस्ट येता ते कॅन बी कन्वर्ट इंटू ए ग्रेस्ताय आमकां 2 पैसो 1 रुपया आमकां कसो पावतलो तेजेर करपाक जाय. नाजाल्यार फक्त आमी एअरबीएनबीच करपाक उरतले. होलसेलांतलो सोरो हाडून घरांत फ्लॅटांनी पितले, स्विगी कडेन सावन जेवण हाडून पितले, रस्त्याचेर रेंट ए कार घेवन भोंवतले, रेंट ए बायक घेवन भोंवतले, भरपूर कॉप मारतले, एक्सिडेंट करतले आनी गेस्ट परत वयतले. हेजे म्हणणे म्हजें अशें न्हू एअरबीएनबी आसपाक नाका, रेंट ए कार आसपाक नाका, रेंट ए बायक आसपाक नाका हें हांव म्हणना. पूण हे सगल्यो वस्तू आसपाक जाय, हे कायद्या प्रमाणे चलपाक जाय. हें करपाक पयलें करपाक जाय. रस्त्याक 1000 पुलीस घायलो म्हूण सिक्युरिटी वाडना. जर कोण पिवन चलयता तेजेर चोवपाची घालपाची गरज आसा. बरें, एक आमी पळयलां की सावथ गोवा बिचीस ज्यो आशिल्ल्यो त्यो फेमस आशिल्ल्यो. फॉरेनर हांगा स्पेशल रेस्ट घेवपाक येताले, वत घेवपाक येताले, रेस्ट घेवपाक येताले. हे खेपे फॉरेन टुरिस्ट कमी आसा अशें दिसता. कितें ताचें कारण अनेक कारण. बिचीचेर टुरिस्ट ना तो म्हणल्यार असो, पयलीं धरया रशियाक सावन एका काळार दिसाक 7 फ्लायटी येताले आनी त्यो कितल्योच आसल्यो. आतां रशियाक ह्या दिसांनी तरी रशियाक सावन वॉर आहा म्हूण फ्लायट्यो बंद जाली ना. रशिया आनी बाकीचे देश जे आसा रशियाक तेंकून युक्रेन सोडून जे आसा पोन्ने राष्ट्रांतले ते टोटल आमकां 4 फ्लायट येता दिसाक, 4 फ्लायटो. आनी ह्यो 4य फ्लायटो गोंयच्या सरकाराक खबर आसा जाल्यार हांव नोकळो, जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाकूय खबर आसा जाल्यार हांव नोकळो. ह्यो 4य फ्लायटो आमकां गोंयकारांक आनी इंडियेच्या लोकांक दाखयता. टुरिस्ट येता आनी तांकां आमी चार्टर फ्लायट म्हणटा. 4य फ्लायटींक ते 4य फ्लायटो चार्टर ना 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 आनी कोणाक ते पडून गेले. ते 4य फ्लायटींनी आपले लायसन्स आपणेच कन्वर्ट केला आनी आमकडे भीक मागता आसतना चार्टर म्हणल्या, टुरिस्ट म्हणल्या. आनी ते 4य फ्लायटो आतां हें जाल्या शेड्यूल फ्लायट जाल्या. शेड्यूल फ्लायट म्हणजे कितें, आमी गोंयासान बॉम्बे वयता, आमी गोंयासान युकेक वयता एअर इंडियान, दॅट इज कॉल्ड शेड्यूल फ्लायट. एअर इंडिया इज चार्टर फ्लायट न्हू, कतार एअरवेज चार्टर फ्लायट न्हू, दे आर शेड्यूल फ्लायट. म्हणजे हे टायमार येतले ट्रेनीचे भाशेन. ह्यो 4 फ्लायटी ज्यो रशियाक सावन येता त्यो 4य शेड्यूल फ्लायट. जेन्ना शेड्यूल फ्लायट जाल्यो म्हणटकच कायदे प्रमाणे पॅकेज आसना. म्हणजे हॉटेल बूक करपाक जाय, मागीर तेमी टूर बूक करपाक जाय, बासीन हाडून तुका त्या हॉटेलांत पावोवपाक जाय, ताका परत व्हरपाक जाय, तें कांयच ना. ते शेड्यूल फ्लायट म्हणटकच तो येतलो, जसो एअरपोर्टार देंवतलो तो तेका जाय थिंगा वयतलो. सो ह्यो फ्लायट्यो जेन्ना मोपाक देंवता एज अ शेड्यूल फ्लायट कोणानी ताका विचारपाक जायना तो खंय वयता. तो वयता खंय तो सरकारान चोवपाक जाय. ते हॉटेलांनी आसना, म्हणटकीर ते बिचीरूय आसना, ते गांवांनी खंय तरी भितर घरांनी पावल्या आनी ते आपुणूच भोंवता, आपल्याक जाय तितलो तेंप रावता आनी परत वयता. ते येवप तेंचे इलिगल आसना पूण रावप तेंचे इलिगल आसता. ओके. सेकंडली ब्रिटीश जे येताले तेय बी मातशे कमीशे दिसता. ब्रिटीश एक टॉमसन म्हूण फ्लायट आशिल्ल्यो त्यो तुई म्हूण जाल्या आतां मर्ज जाल्या आनी तेंच्यो एका काळार विकाक 6 फ्लायट्यो 5 फ्लायट्यो आसल्यो. आतां येता फक्त विकाक 3 फ्लायटी येता ब्रिटीश. आनी त्योय जाल्यार नोव्हेंबर टू मार्च येता, एप्रिलांत येना. आनी धाकटे एअरक्राफ्ट घेवन येता. ते म्हणटा बिझनेस जायना हाचें कारण ते गेस्ट पॅकेज्यो घेना आनी तेय आतां अर्दे फकत फ्लायट ओन्ली म्हूण विकता. फ्लायट ओन्ली म्हणजे कितें, फ्लायटीची तिकेट मागीर तो खंय वयतलो तो जाणा आनी थोड्यो पॅकेज्यो. सो जे मेरेन पॅकेज टुरिजम चलना गोंयांत ते हॅपी ना. तेंकडे विचारलें हांवें, आमचो संपर्क आहा तेंचे कडेन. आय एम विथ तुई आनी तुई हिंगा म्हज्या हॉटेलांत काम करता आनी आमी वांगडाक तुईच्या बराबर गोंया कशें करून सावथ गोवा सांबाळपाचें ते ह्या दिसांनी काम चलता. ते म्हणटा जायना, कम्पीट करपाक जायना, कारण खुबसो लोक इंडिपेंडंट येता. ताका म्हणटा FIT फ्री इंडिपेंडंट ट्रॅव्हलर. तो एअर इंडियाचेर येता, चार्टराचेर, कताराचेर येता आनी तुईचेर येता. तुईचेर तो फक्त तिकेट घेवन येता आनी रावता घरांनी. अबावट ती म्हणटा एक एअरक्राफ्टांतले 70% एअरक्राफ्ट जो गेस्ट आपल्याक जाय थिंगा रावपाक वयता तो सांगना खंय रावतलो तो. सो ऑटोमॅटिकली हॉटेलां एम्प्टी उरतलीच. कशें आसा सिजन तुमी पळयतात? आमी म्हाका 30 वर्सां जालीं शेकां चलोवपाक लागले, पूण असलो
क्रिसमसा पयलो डिसेंबर केन्नाच पळोवना आमी फर्स्ट टायम लास्ट 30 years म्हाका दिसता डिसेंबरान ट्युरिस्ट ना आनी ना म्हणल्यार अशें करून ना की आमकां न्हू सगळ्याक शेकवाल्यांक जे मेयांत एंड ऑफ द सीझन पळय आमकां दिसतालें हें दिसता आमकां काबार जालें म्हणून सीझन कॉमेर्स जावंक ना पण आमकां दिसता सीझन काबार जालें म्हणून खंयच्याय शेकांनी तुमी एक वचून पळया स्टाफाचे न्हू जे स्टाफाची सॅलरी पासून येना फॉगेट अबाउट सॅलरी पण डेली एक्सपेन्स आहा ते थोड्यांनी हांवें आयकलां फातराडे कोण एकलो बंद करूंक म्हणून तशें घातलां स्टार्ट केलां आनी बंद करपाक म्हणटा कित्याक ट्युरिस्टूच ना केन्ना देवना इतले लोक केन्नाय देवना आमी टुरिस्ट म्हणजे इंडियन ना काय फॉरेन टुरिस्ट सगळे टुरिस्ट ना इंडियन ना फॉरेन ना आनीक आमचे गोंयकारूय ना कितें रिजन कितें रिजन म्हळ्यार कितें पयलें रिजन एक म्हणटा ते थोडे ट्युरिस्ट आहा ते कंप्लेन करता एअरपोर्ट आमकां पयस पडटा म्हणून सावथाक बरें हांवें नॉर्थाक इन्क्वायरी केली नॉर्थाकूय ट्युरिस्ट ना म्हणटा आनी ट्युरिस्ट पळय आतां थोडे इंडियन येयल्या म्हणटा ते पण इंडियन येयले ते कांय स्पेंड करना येता बिचार बसता कोण वॉटर स्पोर्ट्स करता ते गेले मागीर तेमचे कितें घेवन येता आयले गेले आतां इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येताले तेंकाय हांव नको कित्याक लागून हें जालें तें पूण अशें दिसतालें की क्रिसमसा पयलो जायतो लोक येवपाचो आहा म्हणून बट फ्लॉप केलें सर न्यू इयर तरी बरें जातलें अशें दिसता तुका आमकां दिसता की बाबा क्रिसमस बरो जातलो म्हणून पूण क्रिसमसाक असल्या टायमार आमकां उलोवपाक पासून टायम मेळनासलो इतले बिजी आसताले इवन आफ्टर पॅन्डेमीक आमचें बरें आसलें सीझन पण आतां हें सारकें वर्स्ट जालें आतां न्यू इयराक तरी जायना न्हू जाल्यार थोड्यान शेकां काडून वचपाचें आमचे आतां आमी पळयता ते भशेन आमी आतां कितलीं वर्सां जालीं हांगा बिजनस करता रिक्षा टॅक्सी आसात जायते बिजनस आसा ट्युरिजम बिजनस म्हणटा तें डे बाय डे कमी जायत गेला हितून कितें तरी आमचें कमीपणां आसा म्हणून ते ट्युरिजम बिजनस कमी जायत गेला गव्हर्नमेंट बोडाय मारता गव्हर्नमेंट सांगता की आमी ह्या वर्सा इतली टुरिजम केली तें तितली टुरिजम केलें बट आय डोंट थिंक इट इज ट्रू कितें ना कितें कमी आसा सगळे प्लेसीस बिचार स्पेशली बिचार ट्युरिस्ट स्पॉट्स आसा थंय कितें ना कितें कमी आसा आनी ताका लागून ट्युरिस्ट कमी जायत गेल्या दुसरें हांगा आतां सावंड पोल्युशन हें तें सगळें गव्हर्नमेंट बोळ मारीत आसता आनीक ट्युरिस्ट जो येता तो एन्जॉय करपाकूय येता जावं ते अंदाधुंदी मस्ती करता तेजेर कंट्रोल करपा जाता लॉ एंड ऑर्डर सारकी स्ट्रिक्ट दवरपाची तेजेर कंट्रोल करपाचो लेट द ट्युरिस्ट एन्जॉय हें तर कमी करीत रावले ट्युरिस्टांक सावंड पोल्युशन जाता आनी हें जाता तें ट्युरिस्ट एन्जॉय करपा येता आनी येवपाचो ना आनी बिजनस ट्युरिजम म्हण तें वाडपाचें ना गोंयांत हेजे मुखार हें अशेंच जावपाचें कमी जायत वचलें एवरी इयर कमी जायत वतलें आनी कांय ना हातून सद्याक आमचे लोकलाचे आतां वेडिंग सिजन वता वेडिंग सिजनाक ते 10 जाले की धंड करून रोखडे बंद करपा लायतात पुलीस येता आनी बंद करपा लायतात एक तेंपार आमकां उगडास आसा 12-12:30 बसून काल रात लोकांले वेडिंग चलतालें आतां 10 म्हणल्यार ते कांय आसना तांगेलें मातशें 1-2-3 नंबर वाजयता म्हणल्यार 10 जाले रोखडे बंद जाता जेवले खाले गेले घरा ते एंटरटेनमेंट उरली ना लोकांक त्या देखून ट्युरिस्टूय बी अशें येवपाचेच बंद जाल्या हाका लागून म्हाका दिसता हाजेर कितें गव्हर्नमेंटान विचार करपाक जाय आनी कितें तरी लॉ एंड ऑर्डर ही आसपाक जाय ती सारकी मांडपा जाय सेटअप सारकी करपा जाय आनी ट्युरिजम वाडयतलें जाल्यार हें पयलीं इम्पॉर्टंट हें करपा जाय जाल्यारच आमचें ट्युरिजम वाडटलें आनी काय कित्याक ह्याच दीस आमगेले कितें ना कितें प्रॉब्लेम आसता टॅक्सीवाल्याचे प्रॉब्लेम आसता आनी कोणाचे प्रॉब्लेम आसता स्टॉल्सवाल्याचे आसता टेकवाल्याचे आसता सगळ्यांनी प्रॉब्लेमूय आसता त्या बाबतींत धंदोच करपाक पावना कांय आसना फक्त हे भानगड्याक पडत आसता ताका लागून कितें तरी गव्हर्नमेंटान हाचेर बरो विचार करून बरे भशेन ट्युरिजम वाडयतलो जाय कितें तरी करपा जाय सावथ गोवा ह्या वर्साक सारकें स्लो आहा इट इज बीन वन ऑफ द व्हेरी स्लो सिजन आतां क्रिसमस म्हणल्यार आयज आमकां जायते मुवमेंट दिश्टी पडटालो बट इट्स व्हेरी स्लो सो आपले मातशे लोक डिसअपॉयंटेड आहा धंदेकार डिसअपॉयंटेड आहा शेकवाले टॅक्सीवाले जावं रेस्टॉरंटवाले सो म्हाका दिसता एक इफेक्ट आमकां मोपा एअरपोर्टाचो एक इफेक्ट जाला आमकां आनी तेच परी चडशी आमची हॉटेलां आहाय ती दे आर केटरिंग नॉट केटरिंग फॉर चार्टर्ड or maybe chartered are not coming to them. So either one of them, either they are not catering
or there is no demand for chartered tourists in the hotel. So म्हाका दिसता tourism minister and the government of Goa must seriously look into this matter because very important. कित्याक अशें जर जालें न्हू जाल्यार it will affect everybody. सालसेतीच्या किनारपट्टीचेर आमी टुरिजम ह्या वर्साक टुरिस्ट कशे आयल्यात हाचो कानूसो घेवपाचो प्रयत्न केलो. ताका लागून आमी सालसेतींतल्या वेगवेगळ्या बिचाचेर गेले आनी थंयच्या लोकां कडेन उलयले आनी तांची मतां आयकून घेतली. अशें दिसून येता की ह्या वर्साक सामकी वायट परिस्थिती आसा सालसेतीक भितर आनी समज दक्षिण गोंयाक भितर सामकी वायट परिस्थिती आसा. जो टुरिस्ट येतालो तो टुरिस्टाक 50% ड्रॉप जालो आसा आनी ह्या वर्साक टुरिस्ट सामको ना. हाका कारणां जेन्ना लोकां कडेन उलयले हांगच्या प्रत्येक तातूंत भितर तो रिक्षेवालो आसूं टॅक्सीवालो आसूं जावं हॉटेल स्मॉल हॉटेलियर आसूं जावं शेकवालो हांचे कडेन एक कळून आयलें की मोपा एअरपोर्ट जाल्ल्या कारणान हांगच्यान मोठ्या प्रमाणान टुरिस्ट जो येतालो तो येवपाचो बंद जालो आसा. कारण म्हणजे मोपा जो एअरपोर्ट आसा तो एक एंडाक पडटा आनी थंयच्यान हांगा येवपाक खुबसो टायम जाता. टॅक्सी जर करून येतलो जाल्यार ताका 4,500 सुमार तरी पडटात आनी ताका लागून लोकांनी हांगा येवपाचें कमी केल्लें आसा. त्याच बरोबर दुसरें जें आसा जे चार्टर फ्लायटी कमी जाल्ली आसात. भायल्यान जे येताले रशिया जावं इंग्लंडांतल्या हातूंतल्यान चार्टर फ्लायटी येताल्यो त्यो कमी जाल्ले कारणान हांगा फॉरेन टुरिस्ट जे येताले ते कमी जाल्ले आसात. मोबड सारकें जे फॉरेन टुरिस्टाचे हब म्हणून वळखताले थंय आज फॉरेन टुरिस्टांची सारकी कमतरता दिसून येता. डिसेंबराचो एंड लास्ट आठवडो हो आनी न्यू इयराक तरी बरें जातलें अशी तांची मागणी आसा. शेक ओनरांनी आमकां सांगलें की कांय शेक ओनरा कडेन उलयलें जे फाटले 30 वर्सांतल्यान सगळ्यांत वायट सिजन जो आसा तो ह्या वर्साक जाल्लो आसा. म्हणटात टीव्ही खातीर सालसेतींतल्यान हांव गौरंग रुमू वलकणेकर.